start question number 1A. वाणीचो याचो हा रिप्लाय आता दिलोलो वाणीचो वाणी वाणी होचो वाणी रिप्लाय घे याचो ये सीडी दोले वाणी दिल तो 24 hours कितले 1 मिनिटान उक्ती करपाचे आन्सर हे कितें जाले आतां कॉल द आतां लेट्स गो ऑन. Yes. Speaker, sir, answer as per circulated. Honorable Speaker, I've gone through that bulky reply, CDs of which were given to me yesterday. It took me almost 2 hours. 2 hours lagle म्हाका ते वाचपाक सोगले कितें इतले annexure आशिल्ले. ते आतां annexure 1 and 2 म्हूण आसा थिंगा दाखयतात ते भरपूर फंड जाय पडटात. प्रपोजल गायले for South Goa District Hospital. सद्या कितें जाता, South Goa District Hospital is not having the facilities आनी ते referral hospital जाता. पयलीं तांकां धाडटात थिंगा आनी ते सगळे GMCक धाडटात. So I think there's a load on GMC because even our people from North Goa who are coming there, everybody comes and parks finally at GMC. If South Goa District Hospital, which is central nodal place for South Goa, is not being strengthened, I think we're having a problem. That ATR shows, आमची ATR survey report, 66% of budget proposals are not implemented. My first question, supplementary, is how much finance do you need to make South Goa District Hospital Swayam Purna and Atma Nirbhar? Please give me a ballpark figure. Speaker, sir, I have given a detail to me. Honorable Member Shri Carlos has asked a detailed question where we have given a basic, in a broad line, we have given overall exactly what is the actual facilities available there and required exact what is the actual required figure. I cannot give you just offhand because the reason I will tell you, because nowhere have you asked me exactly what is the exact. You have asked me about all the facilities, you have asked me about all the department wise, you have asked me furnish the proposals of the equipment, each and every annexure I have given. Now most important, Speaker sir, I just want to draw the attention of the House is that we, Mr. Vijay Sardesai, Mr. Carlos, both, I want to make a mention is that we started this hospital during COVID. There are still a couple of things that are required to be done there and we are in the process of completing the same. And we have also asked the Government of India to get involved, where also with the support of the Chief Minister, we have asked the Government of India Joint Secretary when he comes on a visit to give us a gap analysis because now there are certain funds available from Government of India also under NHM which we can utilize. And there are some specialties which were run by Goa Medical College in that hospital during COVID. But that couldn't sustain because there was a Goa Medical facility during COVID when it was the need of the hour. We had ICUs and other things we had set up there. Now what we need there, we had given you assurance that we will have cath lab installed in the South Goa District Hospital. Apart from that, the CCU and ICU is required because that's type of a hospital, and also to commission it and make it a fully functional. It's a 500-bedded hospital. 500-bedded hospital, we have already put an additional, we have already sent that day, we have just had a meeting couple of days back. Secretary Health has taken an assessment. We require additional doctors and we require another 355 staff which will go accordingly. We will send it to the Honorable Chief Minister subsequently. But we require additional specialties and super specialties. Broad-based specialties are already available in the hospital. But more strengthening has to be done. And what I feel is what you are saying as the referral. Referrals are not as what you are saying that every case is referred to the Goa Medical College. Referrals have gone down drastically in the South Goa District Hospital. Honorable Speaker, in the South Goa District Hospital, we have ambulances. The ambulances are ferrying passengers, the staff to GMC and to other places. They are also being used to carry clothes and other things, which is not being used for purpose of ambulance. We require a CT scan. They are doing a CT scan, which is a simple scan, and it's not done with contrast. So finally, at the end, the patient has to be referred elsewhere. There is no MRI facility over there. Now, Honorable Minister spoke about ICU. Now, ICU can only be operational when we have trained interventionists. And if you don't have a trained interventionist, doctors and nurses, unless you have that paraphernalia, you have the complete supporting staff, that also costs money. So you require the funds for that. And specialty dental services. Plus, there is one more thing. Look at the patient, given magite family member, there is no canteen facilities for them. So I think the Honorable Chief Minister should make the provision because finance is required. If you make only proposals, the proposal last August has on pending, proposal pending for a long time. In annexure 1 and 2 are your proposals. I've seen all those proposals.
So I think that we have to have this thing for a time frame within which it can be given, and I want the Honorable Chief Minister to make a statement on the financial position and the finance which is being made available to the this. माइक कर दूं. That's Honorable Chief Minister will address the issues. Make a statement on the finance available. Basically, what you're suggesting, there are certain, like, I'm not saying that there are no issues where you need an interventionist. That's why we have made a comprehensive plan. So we gave a we are in the process where we have, along with the Secretary Health, Government of India, because South Goa District Hospital is eligible now for a, where you can take another public-private partnership, you can take a hospital on, another hospital, college on board, so that we are able to integrate the services. Now, when you mentioned about CT scans, and it is, I do agree with you that MRI and CT, all these for diagnostics, they are very much required, because without basic diagnostics, you cannot go further in terms of the patient. But you will appreciate the fact that the government of Goa, along with HLL, we are in the final stages of final some queries were there which we are getting those addressed. The cabinet has already passed, along with of having HLL, to have these type of facilities as a hub and spoke model, which is a Government of India agency again. So where diagnostics and all will be covered by them. And once it is covered by them, there is no question of whether government has a staff. They will manage the whole diagnostic part of it in the district hospitals. We have also said that this hub and spoke model will also help the people in the periphery and the PHC, CHC. So this is one aspect of yours which you are saying about CT scans and all. We also would like to mention to the House Speaker, sir, is that along with STEMI program, which was successfully started under this government, is that we have tried and saved so many people's lives by thrombolizing them and sending them for early intervention as far as cardiology is concerned. We have got one Goan doctor, Sanat Bhatkar, who has just now joined Goa Medical College on the similar lines, but then we need CT scan compulsorily there in that particular hospital, as you have said, is so that we are able to diagnose patients who come early, who are basically to see that basically the strokes beyond the golden period, you can thrombolize a patient today. So we are now trying to see that we have a couple of coiling cases we have done in Goa Medical College, and this will help in saving the lives of the people. So we have tied up with the Government of India agency. Most of the cost where it comes, one is the manpower aspect, one is the diagnostics aspect. Here Goa government doesn't have to do anything. They will set up all these things and give it to us. So we are waiting. I think in another month or so, taking a month, we will be in a better position to have the diagnostics, your CT scan, your MRI in both the hospitals. Mr. Venzi met me also a couple of days back. He also said that you want the interventionist to be done. But maybe, no, Venzi, doesn't matter. No, 1 minute, just sit down. Just 1 minute. Because sir, हांवें कितें सांगलें कांय दीस पयलीं म्हाका वेन्जी मेळ्ळो तेणी सांगलें तुजें इंटरवेन्शनिस्टाचो प्रपोजल आनी आमी कॉम्प्रिहेन्सीव आतां जेन्ना डायग्नोस्टिक्स आमी घेता जेन्ना आमी कितें करूंक जाय सगळे कडेन हांवें जें सांगलें आनी जें कितें आमी हावजान जें उलयता ह्यो गोश्टी आमकां कंप्लाय करपाक जाय पूण त्याच बरोबर कॉम्प्रिहेन्सिवली प्रत्येक आमच्या सेक्रेटरीक हांवें स्पेसिफिकली सांगलेलें आसा की आमकां ह्यो गोश्टी कॉम्प्रिहेन्सिवली पण ते कॉम्प्रिहेन्सीव करपाक म्हणजे प्रत्येक आयज निलेश असल्या तेज्या मतदारसंघान तेज्या हॉस्पिटलाक ते पूर्ण करपाक जाय एकूच आय जस्ट फिनिश This South Goa hospital for us is a project which will help the people of South Goa, as a result of which the government's thrust is there. I do agree that due to certain reasons it may have got delayed. I have not come to hide any fact here. What I assured you, what we discussed, we will do it. It is no 1 minute. I also have got limitation on resources and limitation of doctor. I cannot create doctor. 1 minute. I cannot give you 5 years, or I cannot give you 2 years, or I cannot give you 30 days. I have to get. I said, Speaker sir, I request you to please ask the members. They can ask individual questions. I am not able to answer. My question here is that here we are talking about professional doctors. Professional doctors are not some engineer who I can just pick up. There an engineer will be easily available, but doctors to get it is very difficult. And it is very difficult because as a result, what we are trying to do is create that type of infrastructure, create that type of facility so that we are able to bring people of Goan origin also who want to join on board. कोई गोयचो आयलो and तेजे क्वालिफिकेशन आमी घेऊ शकता. इंटरवेन्शनिस्ट स्पीकर सर तो जे सांगता इंटरवेन्शनिस्ट हांवें जायरात घातली तरी बी तसो इंटरवेन्शन येवचो ना. तो तुजे 1.5 लाख आनी 2 लाख सॅलरीन येवपाचो ना इंटरवेन्शनिस्ट. तो सीसी डॉक्टर तुज्या फाटल्यान बसला तेजे कडेन इंटरवेन्शनिस्ट हाका विचार. तो सांगतलो तुका इतले मोहल्ला क्लिनिक न्हू तुझे दिल्ली सरकार चलयता ते
आयुर्वेदीक डॉक्टर घालून काय आनी कितें घालून हे MBBS MD डॉक्टर इंटरनेशनलचे उलयता आमी तूं जे उलयता ते सांगता की हांवें आश्वासन दिलें हांव तुका आश्वासन आयज बी दिता की सरकार एका दिशेन वयता चीफ मिनिस्टरान खंयच आडवे घालूंक ना काय खंयचे प्रपोजल तुमकां जर दिसता की आमकां खंय चर्चा करचें पडटा आनी चर्चा करून हांवें कितेंय सगळी कडेन आपूण म्हाका बरें दिसलें की हांव सांग्यार गेलो की सगळे आमी सांग्यार गेले तांकां स्पेसिफिकली तेंचे रिक्वायरमेंट कितें आसले तेजेर लक्ष घातलें आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें लक्ष सरकाराचें आसा खंय तरी आमी फाटीं पडले हेजो अर्थ ना की आमी फाटींच उरतले आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी डॉक्टर म्हणटा तुका दिसता वेंझी ते ऑनरेबल मेंबर बनावली कॉन्स्टिट्युन्सी मिस्टर वेंझी हांकां जर दिसता की आमी हांगा बेश्टे खोटे उलोवपाक आयले एसेंब्लीत तशें कांय ना आनी दुसरी गोश्ट ते जे सांगता इंटरवेन्शन घे म्हणून हे कितें इंटरवेन्शन गावं नाका आमी तो प्रपोजल कॉम्प्रिहेन्सीव म्हणून आमकां जे डायग्नोस्टिक्स अरावंड त्याच बरोबर ब्रॉड बेस स्पेशलिस्ट जे अवेलेबल आहा ह्यो सगळ्यो गोष्टी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा स्पीकर तुमचा आनी प्रश्न आसा एक जस्ट तांचा Honorable Speaker, when the South Goa District Hospital was started, I myself complimented the government because then the COVID time and they start kelle mon. But I don't want that the facilities and the whatever is available there should go down. It should be maintained or should be taken up, upgraded, so that you can have all the facilities. And the other thing is what happens is, I will tell you why, because kitle log, I am originally otherwise from Margao, so many people from South Goa keep calling me, this facility, that facility now. My mother is still there, 93 years old, she is in Margao. So I know the people's sufferings which they are going through and the problems they are facing. And every time you try to call up a helpline, there is no proper helpline for getting a feedback. This is what I want you also, the Honourable Minister, to look into it, because the moment you get feedback, you know what areas you will be able to concentrate. You put up a mechanism. So I would like to know what kind of mechanism which can be set up. एकूच आन्सर कर बसून एकूच करून नाही राहा आमचे सगळ्यांचे रिलेटेड स्पीकर सर रूल 53(2) 3 सप्लिमेंटरी म्हाका आहा हे ताका 3 सप्लिमेंटरी स्पेसिफीक विचारतो हांव पूण मातशें ताणें कानान आयकूंकूय जाय स्पीकर सर तो बुलेट ट्रेनिमेशन स्टार्ट करता टका 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 करून ताणें इतल्यो वस्तू सांगल्यो विचार स्पीकर सर तांचे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट वेबसाइट इज अ 500 बेडेड हॉस्पिटल आणि LAQ reply states that all essential equipments as per the Indian Public Health Standards 2022 Volume 1 Ministry of Health and Family Welfare are available at the South Goa District Hospital. My specific first supplementary is this information true? Whatever the department has given, I would like to assure the honourable member, when you talk about broad-based specialities, here what has happened, we have raised the bar itself of the district hospitals. बाकीच्या राज्यात गेल्यार ह्या तरेचे तुमकां district hospital गावचे ना. तुम्ही जे सांगता, जे facilities आसूंक जाय, जय if you feel that the department has faltered on any particular point in saying that what is available there and what is not available in the South Goa District Hospital, I will definitely pull up the department. I have no issue on that. Speaker sir, I thank the minister for accepting that maybe his department may have made a mistake, which now I am going to tell him. Speaker sir, गेल्या वर्सा म्हळ्यार एप्रिल 2022 टू ह्या फेब्रुवारी 2023 मेरेन 3612 पेशंट तांणी GMCन धाडले, रिफर केले. बाब कालुसान म्हणलें रेफरल हॉस्पिटल जालां म्हळ्यार हांगा जायना तुमचें म्हणून फुडें धाडलें. दुसरें स्पीकर सर, जेन्ना एक काणकोणचो पेशंट येता नाल्यार सांगेचो पेशंट येता आनी ताका सांगतात ना आमी ताका GMCन शिफ्ट करता, ताजी फॅमिली जी बरोबर येता तांकां तें शिफ्ट करप बिकम्स अ लॉजिस्टिकल नायटमेर आनी सर्वसामान्या खातीर हॉस्पिटल हें. आनी हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्पीकर सर, हें ल्हान येदें PHC न्ही हें. स्पीकर सर, एक म्हजो वोटर पोदेर बोड्डेचो म्हज्या मतदारसंघांतलो आनी गरीब मनीस ताका फाटीन दूख आयली, तो हांच्या हॉस्पिटलान गेलो, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एम्ब्युलन्सान गेलो, एक्सरे काडली, पेन किलर दिले आनी परतो धाडलो. फॅमिलीन दुसरे दिसा चॅक केलें, प्रायवेट हॉस्पिटलान ताका स्लीप डिस्क मेळ्ळी. आतां हांव चॅक करपाक गेलो हें कित्याक जाता काय म्हणून हाजे LAQच्या रिप्लायचेर कळटा की ऑर्थोपेडीक कन्सल्टंट ना. स्पीकर सर, दुसरें स्ट्रोक जातात. मंत्र्यान सांगलें स्ट्रोक येतकर तो असलो पिरियड आसता, हें आसता तें आसता. स्ट्रोक ट्रीट करपाक न्युरोलॉजिस्ट ना, हार्ट अटॅक आयल्यार कार्डियोलॉजिस्ट ना.
इम्प्लांट नात ऑर्थोपेडिक सर्जरी करपाक. स्पीकर सर 2022 पयलीं मंत्र्यान अनाउन्स केलें कार्डियक सेंटर करतलो म्हणून साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक. इलेक्शनाचे खूब अनाउन्समेंट हाजे भशेन हो एक इलेक्शन जुमला गिमीक केले स्टेटमेंट केलो घरा. स्पीकर सर आमचे साश्टीकारांक आतां अशें दिसूंक लागलां की ती हॉस्पिशो आशिल्ली पळय ओल्ड बिल्डींग तीच बरी आशिल्ली म्हणून हाजें हॉस्पिटलूच कोमान आहा. स्पीकर सर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें कोमान आहा. मरतले केन्ना तें कळना. स्पीकर सर आतां एक तो सांगता न्ही आतां चुकता खंय तें 24/7 फार्मसी ना. रेडिओलॉजी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक रावंड द क्लॉक ना. ते म्हणटात फक्त 5 वरां मेरेन रेडिओलॉजी करूं येता. कन्सल्टिंग दोतोर जे आहात ते फक्त 1 वरा मेरेन मुख्यमंत्र्यांनी आयकून घेवचें 1 वरा मेरेन मेळटात. 1 वराचे फुडें मेळनात. 20% सँक्शन पोस्ट ना सांगता डिटेल सांगता तो चुकला खंय तो सांग म्हणटा. सर हे सगळें सांगचेच पडटलें म्हाका कित्याक तो चुकला खंय तें सांगता हांव ताका आन्सर करपाक जाय न्ही मिनिस्टर. आय हॅव टू पॉइंट आउट न्ही 133 out of 642 posts not filled. 129 staff is on contract basis, not permanent. गेले 10 वर्सां जाली स्पीकर सर हांव हांगा असेंब्लीन बोवाळ मारता 2 वर्सां फक्त सोडून की लँड लुजर 1 मिनिट मंत्री लँड लुजरांक जॉब मेळचे म्हणून कित्याक 5 रुपयान चण्याच्या कोताक जमीन एक्वायर केल्या म्हणून. आतां वाळपयच्यो 3 बसी येता. वाळपयच्यो 3 बसी येता. स्पीकर सर प्रश्न विचारतो. पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे वाळपयचे बसीचे आणि साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सांगता मरे हांव तुका. नाही एक मिनिट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय वाळपयच्यो बसी काय आणि सांगता तो विषय ना रिलेटेड बाब विजय सरदेसाय त्यांनी मुद्दो जो मांडला आता IPAचे स्टँडर्ड अनुसार जे घेवपाचे इक्विपमेंट आसा आनी त्यांनी आतांच उल्लेख केलो. त्यांनी जे सांगले हांगा परत आम्ही पळयता की विधानसभेत अरे विधानसभेत न्ही 10 वर्सां तुवें एश्युरन्स दिल्या आमकां मुख्यमंत्री की आमकां इलेक्ट्रीक बसीस दिया म्हणून ते येवन दितरी बाबडे ते येता ते सुशेगाद येतले ते तूं आनी ते वाळपयचे बसी वाळपयचे बसी कित्या खातीर त्यो वाळपयचे बसी जॉब गावल्या मनशान आमचे ST कम्युनिटीच्या लोकांनी जमीन गेल्यो 5 रुपयान स्क्वेअर मिटराक म्हाका स्पीकर हांकां जॉब दिवप ना वाळपयची बसी कितें उलयता आमी हांगा मेरिटाचेर जॉब दिता ते आयन जॉब दिवपाची गरज ना मेरिटाचेर सगळे वाळपयचे फादोर्डा कशे पावता ते चेक करचे पडले आमकां. हांव स्पीकर सर मंत्री 3 सप्लिमेंटरी ऑलरेडी विचारले एक सप्लिमेंटरी वाळपय सप्लिमेंटरी IPAचे स्पीकर सर आयकना हो मदीं फोनार उलयता म्हणून तुमकांय सांगता तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पेसिफिक सप्लिमेंटरी सेकंड सप्लिमेंटरी खंयचे डेट फ्रॉम which date South Goa District Hospital will become a full-fledged hospital so that no patient will be required to shift to GMC for further treatment. हाजे खातीर केन्ना पोस्ट तूं भरतलो आनी केन्ना फॅसिलिटी जातल्यो डेट स्पेसिफिक डेट. मंत्री Because sir, I would like to assure, already we have been in discussions, and I request honorable member also if he has suggestions. I have no problem whether it is Benzi, whether it is urea lemon. Everybody has. It is actually this is a project brought in by the Bharatiya Janata government in the state of Goa. You have the full right to suggest if you want to make a corrective statement in terms of what we have to do and what we need to correct. I am ready to sit across the table, have a meeting. I will put forward my proposal incorporating what your points of view are. But one thing I would like to suggest, make a mention and make a clarity. Media is also watching, so basically I also have to give you a correct picture exactly what is happening. तुम्ही जे 3,000चा जो उल्लेख करता रेफरल जाल्या गोवा मेडिकल कॉलेजान तुम्ही ते 3-3.5 लाख पेशंटाचे जे ट्रीटमेंट थंय जाता तेजेर कोणी उल्लेख करूंक ना. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान जे 3.5 लाख पेशंटाचे जे पळयता दर वर्सा एका ह्या हॉस्पिटलान साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान IPAचे स्टँडर्ड 2023 अनुसार आमचे स्टेटमेंट जे दिल्ले आसा ते सारखे आसा. दुसरी गोष्ट ते जे सांगता ती खरी गोष्ट. काय गोष्टी करपाची गरज आहा काय गोष्टी आता 3.5 सुमार आता आम्ही मुख्यमंत्रीकडे धाडून दितलो प्रपोजल. पण त्याच बरोबर स्पीकर सर आमकां आयज गरज आहा की आमी NHMान जे तरेचे आमी मॉडिफिकेशन केल्ले आसा जे आमकां डॉक्टर्स आनी इतर कांय स्पेशलिस्ट घेवपाक आमकां ते RR चेंज करचे पडटले. आमी जे RR आमी घेवन आमी पयलीं वयताले आमी जे RRs घेवन वयतले तेजेर जावपाचें ना.
म्हणून गरजेचें कितें आहा की देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज आमच्या हे PPP प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाचो जो विशय आहा they have linked it to the district hospitals because district hospitalaक लिंक केल्यार तुका ते स्पेशालिटी बी गावतली तेणी त्या तरेचे स्पेशालिटी बी दिवपाची गरज आहा सामान्य मनशाक ₹1 खर्च जावचो ना आनी त्याच बरोबर गोंयचे जनतेक एडिशनल सीट्स फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो वी कॅन गेट नाव दिस हॉस्पिटल इज ह्यूज इफ यू गो टू रेप्लिकेट इट लायक द गोवा मेडिकल कॉलेज इट इज नॉट गोड हॅपन इफ यू इट्स आय नीड मॅन पॉवर इफ यू हॅव एनी डॉक्टर इफ एंड यू तुवें आतांच उल्लेख केलो की ऑर्थोपेडिक सर्जन ना म्हणून अखेरकर म्हणून थंय डॉक्टर आसा जो ऑर्थोपेडिक कन्सल्टंट आहा तो थंय काम करता तो बरो ऑर्थोपेडिशियन आहा आतां तुवें येवपाचे पयलींच हांवें प्रत्येक डॉक्टराचें नांव घेवन हांवें समजून घेतलं की कितें कितें स्पेसिलिटी खंयचो डॉक्टर आहा इम्प्लांट आहा तुजे कडेन ना इम्प्लांट एक पॉयंट सांगता मरे सर डॉक्टर थंय इम्प्लांट करपाक जायत्यो प्रोसिजर आमी ऑलरेडी ह्या उत्तरान दिल्ले आसा हांव मानता की कांय गोष्टी करपाची गरज आहा आरोग्य मंत्री जालो म्हणून ह्या सरकारान आयज ह्या सरकारान जे मुख्यमंत्री चलयता ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमी जायते फेसिलिटीज सगळी कडेन आमचे व्हरपाचे फेज मॅनरान चालू आहा आनी तुमी जे सजेशन्स दिल्या ते सजेशन जे बाब विजय सरदेसायन दिल्ले आसा काय मिस्टर कार्लोसान दिल्ले आसा काय वेन्झीन केल्ले आसा हे सारकी गोष्ट हांव हांगा उत्तर दितना तुवें तें सांगलें काय म्हाजो 1 वर्साचो डिले जालो म्हूण काय म्हाका हें दिसना की तुवें चुकीचें सांगलें तुवें सारकें सांगलेलें आसा पूण ह्यो गोश्टी कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन आतांच हांगा येवपाचे पयलीं न्हू कांय दीस पयलीं आमी ऑलरेडी रिव्यू घेतले पयर म्हाका विजयचो बी फोन आयलो की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ह्यो फेसिलिटीज ना केन्नाय खंयचो आमदार आमकां फोन मारता रातचो आनी सांगता की ह्या पेशंटाक ट्रान्सफर करून कांय गोश्टी थंय ना कांय गोश्टी थंय आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजान कंपल्सरी धाडचें पडटा आनी ही परिस्थिती तुमकां खबर आहा आमी ते पेशंटाक मागीर योग्य तरेन थंय वचून ते सगळे ट्रिटमेंट आमी फ्री दिता आमी पेशंटाक कोणाक ₹1 मोडपाची गरज पडना कांय कडेन आमी रिलॅक्सेशन बी दिल्लें आसा आनी रिलॅक्सेशन दिवपाची गरजूच आहा पूण तुमी जे सांगता हे आमकां एक मॉडेल तयार करचो पडटलो कारण नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आतां कितें जाला की इट इज बॅलन्स्ड रेफरल बी खूब कमी जाल्ले आसा आमी रिव्यू घेता मंथली रिव्यू घेता जे खंय कितले रेफरल्स आनी कित्या खातीर विथ एक्सप्लेनेशन एकूच हांव विनंती करता स्पीकर सर की बाब विजय सरदेसायन जे सांगला त्या कांय पॉयंट्स तांणी रेज केल्ले आसा ह्या हेजेर हांवें एकूच हावजान आयज स्टेटमेंट करूंक सोदता की मुख्यमंत्रीच्या कडेन चर्चा जाल्ली आसा मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आसा आनी फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर आमी वी वील ट्राय टू फायनलायज अ मॉडल टू गेट अ very capable if any member I am telling you very frankly if any member of the opposition also wants to be in a part of it I am not really bothered but chief minister in part next, of what एक minute अरे 1 minute हांव उलयता आयज PPP च्या माध्यमांतल्यान आमी हॉस्पिटल दिना कोणाक स्पीकर सर आमी हे जे नीती आयोगाचे मॉडेल जो आसा जे खूब कडेन जे सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन जाल्या तेजे केल्यार आमी जे HLL कडेन टायप करता आनी त्याच बरोबर तांकां जे ऑन बोर्ड घेवंक सोदता हेज्यान 2 गोश्टी जातल्यो आमकां एडिशनल डॉक्टर्स बी गावतल्यो आमकां एडिशनल स्पेशलिटीज बी गावतल्यो टिचींग इन्स्टिट्यूट बी ते जातले आनी त्याच बरोबर लोकांची सेवा करपाक थ्रू DDSSY गोंयचे जनतेक कसलोच त्रास जावना हांवें मुख्यमंत्रीक आयज न्हू कांय दीस पयलीं सांगलेलें आसा की मुख्यमंत्रीचे चेअरमनशीप सकयल आमी एक कमिटी फॉर्म करून आमकां हें सिलेक्ट करपाची गरज आहा कित्याक सगळी कडेन आमी जर हात पसरले तर सरकाराक त्रास जातले खंयचोय सरकार आसूं आयज आमचो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसूं काय पयलींचें सरकार आसूं हे सगळे गोश्टी करपाक वेळ लागता आनी म्हाका एकूच सांगूंक जाय स्पीकर सर फुडले जुलय एकूच मिनिट लेट मी फिनिश व्हॉट यू सेड मातसो म्हाका कंप्लीट करून दी ना तुमी बोव मारूंक लागल्यार मागीर हांवें कितें करपाचें प्रत्येकाचे काय कानान बी वचपाचें ना एज इट इज कमी अरे मातसो राव मातसो 1 मिनिट कंटिन्यू करा आनी स्पीकर सर फुडले 3 म्हयने जुलयान सेशन जातले आतां 3 म्हयन्या पयलीं आमी हे प्रोसिजराक लायतले आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या की फुडले 6 म्हयन्या भितर आमी हो प्रोसेस आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आसलो कमिटी बी अनावन्स करतले चीफ मिनिस्टर कमिटी हेड करतलो आनी आमकां ते बेगिना बेगीन खंय ना खंय हे हाडून इंटिग्रेट ऑल द सर्विसीस म्हणजे तुमकां मना सारकें सॅटिस्फॅक्शन जाता तुमकां जर दिसता खंय कितें डावट आहा तुमकां बी बरोबर घेवन आमी करपाक तयार आहा कांयच हांगा हँकी पँकी काय ना इन्शुरन्स दिला म्हाका कितें उलोवपा जाय नाही तू उलय न्ही तुका उलोवपाक दिता न्ही तुका बसून घे बसून घे
हो प्रश्न जो आहा बसून घेत बसून घेत स्पीकर सर सिल्वा. हो प्रश्न ऑल्सो फोंडेच्या हॉस्पिटलाचेर आहा स्पीकर सर हो प्रश्न जो घाला आमी हो फक्त साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर नाशिल्लो नाही तुम्ही ना एक मिनिट हांवें दोन सप्लिमेंटरी विचारले हांव तशें म्हणना तिसरो सप्लिमेंटरी तशें म्हणना एक क्वेश्चनाक जर तुम्ही अर्दो घालपाक लागलो जाल्यार इश्यू तो तुम्ही स्पेसिफीक क्वेश्चन स्पीकर विचारता सर पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंय ताजो उसगांव एरिया लागता जंय धार बांदोडा लागता सावड्ड्या लागता कुडचड्या लागता प्रियोळ लागता बाणस्तारी लागता प्रश्न विचार ताणे अशें म्हणलें की 3 लाख पेशंट ट्रीट केले म्हणून ओदोळ 3 लाख पेशंट कोणे ट्रीट करूं ना 30,000 पेशंट जाल्या ओगीत ते फटाच्यो मारप ना तशें हे फोंडेच्या हॉस्पिटलांतल्यान 1,899 पेशंट पणजे धाडले म्हणल्यार 28% पेशंट पणजे धाडले स्पीकर सर त्याय हॉस्पिटलान रेडिओलॉजिस्ट ना कन्सल्टंट विथ ऑफ्थॅल्मिक तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारून स्पीकर सर म्हजो एक डिमांड हा बरो स्पेसिफिक विश्वजीत एक मिनिट म्हजो डिमांड हा एक टास्क फोर्स करता तो टास्क फोर्स बरोबर टास्क फोर्स तू करता ऑफ एक्सपर्ट्स टास्क फोर्स नाका तुमकां ते डील करपा जाय स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे डील करपाचे हे माझे मित्र बाब विजय सरदेसाई ऑनरेबल एमएलए फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी यांनी डील करा म्हणून शब्द ते एक्सप्रेस करपाक जाय स्पीकर सर हे डील विजय सरदेसाई बसून घ्या सेवा करपाक जाय जाल्यार तुम्ही म्हाका डील तुम्ही हे डील बी स्पीकर सर हे डील शब्द हे म्हाका लागना डील डील हांव कोणा कडेच करिना डील एक्सपंज बोब्यो मातसो एक्सपंज डील हो शब्द काडपाक जाय कोणाचेर आरोप केला कसलो डील केलाय कोट घालून येतले काय कोट सर स्पीकर सर विरोधी पक्षाक जर प्रश्न गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 3 लोकांक आयकू शकता सर काय कोट घालून येतले काय म्हणता अरे तुम्ही डिसिप्लिन मेंटेन करा मरे डिसिप्लिन मेंटेन करा क्वेश्चन दादा सर म्हणता एक साइडीन पॉलिटिव्ह युनिट गायलो सपोर्ट ऑफ सीएम serious cases are फायनान्शियल कन्सर्न जय सरदेसाई बसून घ्या सपोर्ट करतो का स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां पॉलिटिव्ह युनिट गायलो आनी बरो युनिट गायलो हो युनिट सिरियस केसीस आसा जाय कॅन्सर जावं हार्टा पेशंट जावं तांच्या पासून गायलो पूण ह्या सेंटराक टायम लिमीट आहा 10 AM to 12 noon. सो आमचे असले कॉन्स्टिट्युएन्सीक ज्या वेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या डेली वेज कामां वयता तांकां हो टायम पावना जायना त्या टायमार येवपाक म्हाका फकत विचारपाक हो टायम एक्सटेंड करपाक कितें हो प्रश्न आनी खंयचो आतां टायम एक्सटेंड करपाक कितें उलयता स्पीकर सर टायम एक्सटेंड करपाक कितें विजय स्पीकर सर बसून घ्या Minister Bab, I would just put a few things to you. Yes. Now, Speaker sir, विजय सरदेसाई बसून घ्या I see everyone has spoken. I would just put a few grievances that the people there are. Now, Speaker sir, the neurosurgeon was there in the South Goa District Hospital for the past few months. He is not coming. That is a because there is no ICU set up with you. Dialysis patients, Speaker sir, they are referred to GMC. जे CT स्कॅन जाता विजय सरदेसाई उलयना CT स्कॅन जाता ते CT स्कॅन होगत ब्रेना लागून तेसले मशीन आहा you have a no contrast machine of CT scan because patients are referred then back to GMC lab jo staff ha it is less you can check honorable minister during the night normal tests just normal test of just CBC and electrolytes have been done heart test or heart markers you know it CKMB trophy or liver function test or kidney function tests are not done in the night due to shortage of staff. Cardiologist tinga once a week eta, nephrologist tinga once a week Apollo Victor adlan eta, psychiatrist je ha tinga full time amka jaye. Speaker sir, je maga dista माननीय मंत्रीन हे पोयर एक सर्क्युलर इश्यू केल्लो की प्रायवेट हॉस्पिटल
are sending patients when they are about to die. Speaker sir, जे important question, जे palliative care म्हणून आहा, cancer patient प्रश्न- जे cancer patient important, जे मोरपा हाय last तेमका पासून जो NGO तो run कोता, तो NGO wants to give it to the department. किती आन्सर अपेक्षित आसा दुसरे तुका किती अपेक्षित आसा तिंगा लिफ्ट चलना ब्लड बँक तांकां जाय किती अपेक्षित आसा प्रश्न मुगेलो will the honorable minister assures and Yes. how much time whether you put the finances right with the chief minister whatever way Yes. the Minister, people should not Minister. suffer and private hospitals should not Minister. simply be given a tag Yes. that they are overcharging. Sit down. निशा एक बसून घ्या तुम्ही आन्सर करतात बेंजी बाब अच्छा मिनिस्टर आन्सर करत स्पीकर सर एक मिनिट पॉइंट आसा एक्चुअली क्वेश्चन उल्हास तुवें करायला आशिल्लो तो येवपाचो ना चवथो क्वेश्चन आहा जे पळय मॉर्ग आसा इट्स वन ऑफ द बेस्ट मॉर्ग इन द एंटायर स्टेट कॅपेसिटी बरी आसा पूण तुजे ते पळय पोस्ट आसात बोथ हॅव लॅप्स्ड थंय ना यू आर डेप्युटेड समबडी फॉर GMC देर आय वॉन्ट Yes. एश्योरन्स Yes, Minister. एज पॉसिबल एज अर्ली एज पॉसिबल मिनिस्टर you will review those posts and post them permanent. स्पीकर सर तुम्ही उलयता येस सर जे माझे कलिग्सान मेन्शन केल्लें आसा जे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं फोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा फोंडा हॉस्पिटल आसा हांगा खुबशे पेशंट येता जावं फॅसिलिटीज ना हे सगळे मेन्शन केले तेंच्यांनी आयज GMCचेर जो रेफरन्स दिता GMCन ट्रान्सफर करता ना 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 राव आयकय GMCन ट्रान्सफर करता कितले पेशंट थंय येतात कितले पेशंट ऑन द वे मरता ते कोणाक खबर ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर Yes. स्पीकर सर स्पीकर सर अजूनपर्यंत स्पीकर सर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल हांगा लागना बेस्ट उजो लावपाचें काम करू नका असेंब्लीन हे जे स्टॅटिस्टिक्स या वीरेश बोरकाराक मातशें प्लीज सांगा तेजे कडेन जे स्टॅटिस्टिक्स आहा की लोकांक बेश्टे मरता मरता म्हणून व्हरतना तुम्ही बेश्टे उल्लेख करू नका तुम्ही स्पीकर सर आय एम रेजिंग अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज आस्क हिम टू सिट डाउन बसून घ्या लेट नो द प्रोसिडिंग्स ऑफ द हाऊस 3000 लोकांक रेफरन्स दिल्ले आसा म्हणून जेन्ना कॅज्युलिटी स्पीकर सर कॅज्युलिटी एक मिनिट बसून घ्या दोन्ही आयसीयून ते पेशंटाक बेड्स मेळना बसून घ्या स्पीकर सर स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि ID हॉस्पिटलाचेर प्रश्न प्रश्न आसा ते सगळ्या जाणांनी विचारले म्हाका दिसता तुम्ही मिनिस्टराक आन्सर करपा खातीर वेळ दिवपाक जाय त्या उपरांत ना तो उठला आणि परत GMCचेर ना 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 मिनिस्टर जीएमसी लिंक आसा Minister. जीएमसी लिंक आसा आन्सर पळय रेफरल टू GMC बट त्याच्यानी शिवामान पळोवपाक जाय ताका जीएमसी लिंक आसा जीएमसी खबर आहा रेफरन्स करता म्हणून आसा सो लोड जीएमसीचेर पडटा आणि मेडिसिन स्पीकर सर मेडिसिन बारीक लोकांक स्पीकर सर मेडिसिन टाइम टू टाइम मेडिसिन मेळना बसून घे लावन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आन्सर कर. अजून प्रायव्हेटली परचेस करचें पडटा स्पीकर सर स्पीकर सर प्रायव्हेटली परचेस करचें पडटा आणि एक सगळ्या point of काणकोणच्या order. सांगेच्यान लोक आणि एक येतात बसून गाडयेन घ्या. रावचें पडटा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आन्सर करपाक जाय आणि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो क्वेश्चन जो आसा न्ही स्पेसिफिक जो आसा न्ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि फोंडा हॉस्पिटल बस बसून घ्या तेका लागून बसून घ्या. लोड पडटा येस आन्सर सर आन्सर करूंक आणि जाय. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन रेकॉर्ड ऑफ द हाऊस हे जे जेन्ना कितें विशय मांडपाक जाय आता बाब विजय सदस्यान मांडलो बेन्झीन मांडलो आणि युरीन सांगले की ट्रॉपिनिन आणि इतर काही गोष्टी ते टेस्ट हे कार्डियक मार्कर्स करपाची गरज आहा डेफिनेटली पूण कितें आसा हांव हेजेर जबरदस्त चवकशी करता ट्रॉपिनिन बिपिनिन करता आमचे कडेन फेसिलिटी ते आसा ते करपाक काय व्हडलें न्हू पूण त्याच बरोबर हांव विरेशाक सांगूंक सोदता तूं जें म्हणटा तूं तेज्या मतदारसंघान गोवा मेडिकल कॉलेज आहा तेंच्याच मतदारसंघान आहा तांकां हांवें सदां तांकां कितेंय आसल्यार म्हाज्या लक्षांत येता की तांकां हांवें केन्ना बंधन घालूंक ना की अशें तुमी वचूं शकता तांकां हांवें पयलीं बी सांगलां की तुका केन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजान विजीट करूंक जाय निश्चित विजीट कर कितें चॅक करूंक जाय तें चॅक कर पूण जें काम केलें वयता गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा विशय ना हांगा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पोंडा हॉस्पिटलाचें आसा रेफरल जाताच आमकां जर रेफरल करूंक जाय की म्हणूनच प्रायम मिनिस्टरान निती आयोगच्या माध्यमांतल्यान
नवे तरेचे मॉडेल्स आमकां दिल्ले आसा जे ऑलरेडी हे नोटिफाय जाल्ले आसा ज्या माध्यमांतल्यान राज्य फुडें सरूं शकता. तुमी जर आमकां सांगले, तुमी बी जर फाल्यां समजा जर आमच्या आतां जाय ते पार्टीचे लोक हांगा बसल्या तर कितें आहा की तुमी जर फाल्यां तुमचे मदीं आयलो विचार की ह्या तरेचे मॉडेल करूंक जाय, तुमी कशें मॉडेल करतले? तुमी मॉडेल करपाक जाय जाल्यार आयज आमी एकमेकाचेर हांव काय तुमचे जे कितें तुमी टिका करता, जे कितें तुमी सजेशन्स दिता हांव ते सजेशन म्हणून हांव एक्सेप्ट करता. हांव तुमी टिका करता म्हणना, पूण त्याच बरोबर हे सरकार जे आहा हे सिरियस आहा ह्यो गोश्टी खातीर. म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीकूच सांगलें, मुख्यमंत्री कडेन पयर चर्चा जाली की व्हडल्यो हॉस्पिटल आमच्यो ज्यो आहा हे हॉस्पिटलाचे अंडर मुख्यमंत्रीचे अंडर आयज साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलचे सावथाच्या लोकांक हे हॉस्पिटल बांदले गेल्ले. आनी ह्या साऊथ गोवाचे हॉस्पिटला खातीर आमकां कसलेय परिस्थितीक इंटिग्रेट करून फेसिलिटी केल्यार तितको बी खर्च सरकाराचो देंवतलो. आनी त्याच बरोबर गोंयच्या लोकांक ₹1 एक्स्ट्रा दिवपाचें ना. ह्या तरेचे मॉडेल आमी करुया. जर विरोधी पक्ष जर विदीन 3 months बिफोर द नेक्स्ट असेंब्ली सेशन वील गिव द प्रोसिजर दॅट वी आर फॉलोइंग. इट टेक्स टायम. फाल्यां तुवें सांगलें हांव कितें कोणाक काडून तें आमी दिवं शकना. आमी जर करता म्हणटा की कमिटी घेता, तुमकां जर कितें सजेशन्स दिवंक जाय तुमी ना आय कमिटी टू फॉर्म्युलेट द प्रोसिजर हाव वॉट इज इट दॅट वी वॉन्ट. बिकॉज ना कितें स्पीकर सर आयज एकूच मिनिट स्पीकर सर हे जे ते म्हणटा सगळे आतां तेणी कितें केलें लोक मरता म्हणून, मागीर फाल्यां हेडलायन येतले लोक मरता म्हणून व्हरतना हॉस्पिटलान. लोक कोण मरना, कोण क्रिटिकल आसल्यार तेजे वाचोवपाचें जीवन तेजें उलयना. आयज तो गोवा मेडिकल कॉलेज तेजे मतदारसंघान आहा. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान तो केन्ना जाय तेन्ना वचून चवकशी करूं शकता आनी ताका खबर आहा की डॉक्टर कितलें काम करता ते. आनी डीन बी ताका पूर्णपणे सहकार्य विरेश बोरकाराक हांवें दी म्हणून सांगलां. ताका कितेंय तेजे पेशंट असले कितें असलें ताका सांग आनी ताका ट्रिटमेंट दी म्हणून सांगलें. हे कोणी सांगचें गोवा मेडिकल कॉलेज. तुमी जेन्ना विधानसभेन जेन्ना उलयता हांव समजूं शकता, म्हाका 16 वर्सां जालीं हांगा, तरी बी हांव जुनियर आहा, म्हाजे पेक्षा 2-3 सिनियर आहा हांगा. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी एक लक्षांत घेवंक जाय की डॉक्टर जे आहा हेंचेर मागीर हेंचो मॉरल मातसो कमी करपाचें मातशें कमी करात. हे मातसो राव हांव उलयतां, मातसो बस. हे पब्लीक मिटींग न्हू, हे असेंब्ली. म्हाका मातसो 5 मिनटां उलोवन दी. स्पीकर सर हांगा हे जे म्हणटा कितेंच गावना म्हणून हांगा 120 हांगा 120 हांगा हे जे मागला क्वेश्चन स्पीकर सर हे 120 कोटीचे बिलां आनी कसले बिलां आनी मागल्या ते दिले आमी तांकां. आनी लोकांक हे जे सांगता हे चुकीची समज. आयज मुख्यमंत्रीक खबर आहा, मुख्यमंत्रीन पळयल्लें आसा की आयज आमी किडनी पेशंटाचो ट्रान्सप्लांट केलो तरी बी आमी ताका मेंटेनन्स अलावन्स मेडिसन दिता. पेशंट इन पेशंट एंड ओपीडीचे बी मेडिसिन्स आमी प्रोवाइड करता. समर्पक उत्तर मेळ्ळें आसतलें. क्वेश्चन नंबर 2